भारतीय जनता पार्टीतर्फे आज आम्ही झाडां वाटपाचो हो कार्यक्रम आयोजित केला आणि हो एक मोठो जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी आणि सरकारान घेतला की देश गोंयभरात आम्ही 10 लाख झाडां लायतले म्हणून आणि तशी तुम्ही पळोवपाक गेल्यार नॅशनल हायवेंचेर सगळी सुरवातूय जाल्ली आसा। सगळ्यो नॅशनल हायवेज आमचे पयल्या बेसीन सुशोभीत करप आणि ग्रीन हायवेज करप हो एक मोठो संकल्प ह्या सरकारान घेतिल्लो आसा। त्या दिशेन काम स्टार्टूय जाल्लें आसा। फाटीं वर्ल्ड एनवायरमेंट डेच्या दिसा आम्ही थंय झाडां लोक सिंबॉलीक आम्ही त्या दिसा केले आणि प्रत्येक आज वाड्यांनी वचून आम्ही आमच्या लोकांक झाडां वाटपाक आम्ही घेवपाक आम्ही प्रेरीत करता, लावपाक तांकां प्रोत्साहन दितात। आणि आज तुम्ही लोकांचो प्रतिसाद पळयलो जाल्यार प्रत्येक लोक आज आतूर आसा की केन्ना झाडां येतली आणि आम्ही आमच्या घरा भोंवतणी नाल्यार आमच्या कंपाऊंडार झाडां लायतली आणि आम्ही आमचो वांटो पर्यावरण राखपा खातीर करतले। त्या खातीर हांव सगळ्या लोकांचेय आभारी आसा आणि 3-4 प्रोग्राम्स अशे आम्ही करपाक येवजिता जाणे करून वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर टोटली म्हणटा तशें एक ग्रीन वास्को करपाचो आमचो एक प्रयत्न आसा। दुसऱ्या टप्प्यान आमचे 46 बूथ जे आसा त्या बुथा भितर आम्ही प्रत्येक 5-5 झाडां आम्ही दिवन थंय अराउंड आम्ही एक 300 ते 400 झाडां आम्ही थंय दिवपा आसा। झाडां चड मेळ्ळी जाल्यार 10 झाडांचो आमचो प्लॅन आसा, पूण सध्या 5-5 वाटप आमच्या प्रत्येक बुथान चालू आसा। अशें करून टोटली वास्को भितर एक ग्रीन वास्को करपाचो आमचो प्रयत्न आसा आणि पर्यावरणाक आमचो एक कितें तरी आधार नाल्यार आमचो कितें तरी कॉन्ट्रिब्युशन हे आमी करपाक शकता। संकल्पना जी आसा जी आमची माननीय पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदींनी दवरल्या ती खरेंच एक पेड माँ के नाम ही खरीच सुंदर आसा। जशें करून आज जी हांगा गरमी आनी हे जाता जी क्लायमेट चेंज जाता आनी जेणे करून वत येता पावस येता आनी हेच्या खातीर आमकां कमीत कमी आमी सगळ्यांनी झाडां लावची। एक झाड मारलेले 4 झाडां लावंक जाय ही आमी खंय तरी हे धरूंक जाय आनी झाडां लावंक जाय। तशेंच आमचे जे लाडके आमदार दाजीभाई सालकर आसा हे खरोखरच आयज आमचे वास्कोभर शहरात खूब काम करता। तशेंच आमची खूब नेवी आमचे जे प्रकल्प येवपाचे आसा तेवूय येता आनी हेन फुडें बरी कामां जातली। तशीच आमचे ते हितूनच्यानूय आमी झाडां लावपाचे आमी तितकेच प्रयत्न करतले। भारतीय जनता पार्टीचो प्रयत्न असा की सगळे कडेन झाडां लावप। आमचे आमदार श्री दाजी सालकर आयज आमचे उपस्थित आहा। आमचे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीने एक उलो मारलो एक पेड माँ के नाम म्हणून। ह्या निमित्तान आमी झाडां ह्या वर्साचो आमचो देशाचो टार्गेट आहे की 5 कोटी झाडां लावप। कारण इतलेच आमी सगळ्यांनी पळयला ज्या पद्दतीन ग्लोबल वॉर्मिंग जाता, एसी सुद्धा पावना लोकांक, देशभर असो जाल्लो आसा। पूण आमच्या देशान एक क्रांती करपाचो प्रयत्न आसा। दर वर्सा प्रमाणे आज वास्को मतदारसंघात आमदार दाजी सालकान झाडां वाटल्या। लोकांच्या कडेन विनंती आहे ती झाडां घेता ती झाडां लाया, आपल्या आवयच्या नांवान लाया आणि तेजो जतन करा आणि झाड व्हडले करूया। आमी एनवायरमेंट वाडोवया, आमचो देश बरो करूया, गोंय बरें करूया। वंदे मातरम।